नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। वास्को देस्तेर वाड्यावेली 85 घरां मोडली। हायवे प्राधिकरणाची पुलीस फोर्स घेऊन सकाळ सावन कारवाय। बेरेस्तारा बायणाचे 205 घरांचेर बुलडोजर, हुस्क्यान लोक काचाबोल। पाली सत्तरी पातळिल्ली धाम हागवण्णी, माकड रोग। 1.5 महिन्या उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांक माकड रोगाचो दुबाव, मात वाशिना नात। दिल्लीच्या व्हायरल स्टडी सेंटराची टीम येता गोंयांत। खोर्ले बनावट सोऱ्याचे डिस्टिलरीचेर तेलंगणाचे एक्सायजाचे धाडेन गोयचे एक्सायजाचे नाव कापले। लज वाऱ्यार मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार म्हणटा अधिकाऱ्यांक सगळे खबर ते पळयतले। प्रदेशाध्यक्षावेल्यान राष्ट्रवादीन 2 गट, ॲडव्होकेट वळवयकाराची नेमणूक स्थगीत। दुसरे गटान काढलो झुजेक फुडे। प्रदेशाध्यक्षाचे कोफुसांव सोडोवंक प्रफुल्ल पटेल येता गोंयांत। आणि खेळामार स्पोर्टिंग क्लब दी फोंडेची तिसरी अखिल गोय बास्केटबॉल सर्त 24 एप्रिलाक। जैतिवंत टीमीक 22,000 इनाम। बायला आणि वेटरन्स गटातूय सर्त। खबर विस्तारान। वास्को देस्तेर वाड्यावेली 85 घरां बुधवारा मोडले। हायवे प्राधिकरणान कारवाय केली। ह्या वेळार मोठो पुलीस फोर्स घाल्लो। चडशा लोकांची दुसरेकडेन व्यवस्था केल्या म्हूण सरकारी अधिकारी उलोवन दाखयतात। बायणाची 205 घरां बेरेस्तारा मोडटले। ते झोपडपट्टीन थंयचे कितलेशेच घराबे ल्हानाचे व्हड जाले। आता अकस्मात संसार उगड्यार ओडून वचप खंय म्हूण तांचे मुखार प्रस्न। कांय वरांनी तांच्याय घरांचेर बुलडोजर फिरतले। उपरांत वतले खंय म्हूण तांकां हुस्को। वास्को देस्तेर वाड्यावेली घरां मोडपाची कारवाय हायवे प्राधिकरणान बुधवारा सकाळी सुरू केली। हायवे रुंदीकरणा खातीर देस्तेर वाड्यावेली 85 घरां मोडपाची नोटीस लोकांक दिल्ली। ताका ऑलरेडी नॅशनल हायवे नोटीसी बी दिल्ल्यो आणि तांच्यांनी 90% लोकांनी ती घरां वेकेट केल्ली। जी उरलेली आसा ती घरां ते लोकांक आमी सगळ्यांक शिफ्ट केल्या आणि जी 84 घरां आसा ती आमी आयच्यान डिमोलिशन ताचें ऑलरेडी स्टार्ट केलें। जे ती 84 घरां आशिल्ली तांकां ऑलरेडी गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाची जी बिल्डिंग्स आसा त्या बिल्डिंगांनी आमी टेनामेंट्स अलॉट केले आणि तांच्यांनी आपल्याचे जे सामान आसा सगळे त्या टेनामेंट्सांनी शिफ्ट केले। थोडी 2 घरांक मेळोंक ना म्हणटा अशें तांचे कोणाची कितें इश्यूज आसा ते तांच्यांनी 2 जाणांनी म्हजे कडेन एप्लिकेशन्स दिला ते आमी एक्झामीन करता। थारिल्ल्या वेळार पुलीस बंदोबस्तान ही कारवाय जाली। घरां मोडटात ती पळोवन लोकांक रडपा शिवाय आनीक पर्याय उरूंक ना। देव म्हाका ल्हान भुरगे आसा म्हाजी इतले दीस काडले कापलेली जिंदगी भितर हिंगच कापून हिंगच झगडी करून हांगा सगळे वतून म्हाका असं करून घातलेलं ह्या हातान सोडलेलं म्हाका हांगा गल्लीचे लोक म्हाका घर देव बाबा म्हाका भुरगे सगळे वाटेवर सांडून 3 दीस पडलेले हांगा घर देव। मी नाही का ऑफिसांत गेले काल सोमारा गेलेले मागीर त्यांना सांगले ते साहेबांना तिंगा गेले बॉम्बे दिल्ली गेले म्हणून सांगले। तो मागीर पेपर गिपर घेतलेले आमचे सगळे हावटॅक सगळे ए टू झेड डान्स तुमचे लहान आसा म्हणून तो सांगलो कितें तुमचे 18 किलोमीटर असलेले आपण दिता म्हणून सांगले। पण आता 18 आसा आमचे ते इसून सगळे आता आम्ही 8 ते 5 भुरगे आणि आम्ही 8 तिथून संसार करून खाल्ले आमचे हांगाच जीवन आमचे जाले। आता सगळे भार उडयल्यार आमी खंय वचपाचे। बेरेस्तारा बायणा दर्यादेगेवेली 205 घरां मोडपाचे थारला। बायणाच्यो कांय फामिली सामान कवळूंक लागल्यात। कांय जाण दुसरीकडेन रावपाची व्यवस्था सोदतात। कांय जाण कितें करप तेच कळना म्हूण काचाबोल जाल्यात। कितल्याशाच वर्सां सावन हे लोक हांगा रावतात। अकस्मात उठून वचप खंय काय म्हूण तांचे मुखार प्रस्न। बायणा दर्यादेगेच्या वाठारांत रावतात ते चडशे नुस्तेकार। कितलीशीच वर्सां जाली बोटीचेर काम करून तांचो संसार चलता। आता कामय ना आनी संसाराक सुवात ना। घरादारा संसार परत खंय आनी कसो उबो करप काय म्हूण हुस्क्यान सध्या हे लोक एक खीण काडटात। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। पाली सत्तरीतल्या लोकांचेर आकान हाडिल्ले गूढ धामीचे कुवाडे निमणे सुटलाशे दिसता। ते दुयेंस हागवण्णी ताका कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज वा माकड रोग म्हणटात।
भलायकी मंत्री म्हणटा सध्या तरी माकड रोग सज दिसता. दुयेस कसले ते कळपाकूच भलायकी खात्याक वट्ट 1.5 म्हयनो लागलो. तो मेरेन सरकारी आंकड्या प्रमाण 4 जाण सोंपले. लोक म्हणटात 9 जाण. आता दुयेस कळ्यार पासून वाशिनांची मारामारी. दुयेस अभ्यासपाक आता दिल्ली सावन व्हायरल स्टडी सेंटराची टीम गोंयान येवपाची आसा. देडेक म्हयनो जालो पाली सत्तरीतल्या लोकांचेर गूड दुयेसान आकांत हाडला. सरकारी आंकड्या प्रमाण दुयेसान 4 जाण गेले. गांवचे लोक म्हणटात आंकडो 9चेर पावला. इतलो तेंप दुयेस कितें ते कोणाकूच कांयच खबर नाशिल्ले. लोक फक्त दुयेसाची लक्षणां उलोवन दाखयताले. दोतोरांनी सुरवेक हागवण म्हणूनच वखद केले. 2-3 दीस तशेंच जालें. तकली जोर जाली ताप मागीर इल्ली उलटी जावन लागली. उलटी जाली आनी मागीर संडास आनी भायली. 4-5 दीस चालू तें. फाटलो 1.5 म्हयनो पालीचे लोक आनी भलायकी खातें दुयेसाच्या कुवाड्यान हैराण जाला. आता दुयेस कितें ते कळा म्हूण भलायकी खात्याची सुत्रां सांगतात. हे दुयेस खंय कॅसुनर फॉरेस्ट डिजीज वा मंकी डिजीज आसूये म्हूण भलायकी खात्याक दिसता. किट्टी चाविल्ल्यान हे दुयेस पातळटा. मात दुयेस कळ्ळे तरी वाशिनांची मारामारी. भलायकी खात्याच्या आंकड्या प्रमाण ह्या दुयेसान आतां मेरेन 4 जाण सोंपल्यात. गांवचो लोक म्हणटा 9 जाण गेले. भलायकी खात्याक हे दुयेस कॅसुनर वा माकड रोग म्हणपाचो आता दुबाव आसा. ह्या दुयेसाचेर अभ्यास आनी संशोधन करपाक दिल्लीतल्या व्हायरल स्टडी सेंटरांतल्यान टीम गोंयान येता. आता आमी कंट्रोल ऑफ टिक्स करपाचे विषय करता आनी पर्सनल प्रोटेक्शना विषय करता. दिल्लीक सुद्दां एक टीम येवपाची आहा गोंया. ओके केन्ना म्हणजे रोखडे येतले. आमी दिल्लीक कळयला ते आमचे व्हायरल सेंटर आहा पळय तांकां कळय ते आतां रोखडेच गोंया येवपाचे आहा. वॅक्सिन हा म्हणटा ते पूण आता दिल्लीच्यान लोक येयले पण सांगतले आमकां आनी वॅक्सिना बेश्टेच लोकांक मारिनात गरजेशिवाय. म्हणजे तो एक भंय आसता. हे दुयेस पातळावपी किट्टी चानयो, हुंदीर वा कोळ हुंदराचेर असतात. रानांतल्या झिलांनी ह्यो किट्टी असतात. रानांनी रावपी वा रानांनी भोंवपी लोकांक हे दुयेस जावपाची शक्यताय चड. हे पयलीं हे दुयेस कर्नाटक आनी केरळान पातळिल्ले. लार्ज एनिमल्स इज एक्स्ट्रीमली रेअर. म्हणजे जनावरां कडसून मनशाक ते जायना. फक्त किट्टे पडले की ना रोग तो मागीर मनशांक ती किट्टी चावत जाल्यार जावं येता. हे सगळे सस्पेक्टेड. हे आता मानिपाल रिसर्च सेंटर तेंच्यांनी आमकां ही म्हायती धाडल्या. जोर येवप, तकली दुखप, आंग दुखप, नाकांतल्यान रगत येवप, गळ्यान वा दाताच्या हिरड्यांतल्यान रगत येवप ही ह्या दुयेसाची लक्षणां. कॅसुनर जावंक जायना म्हूण उपाय करप शक्य आसा. रानांत वतना लांब हाताचे कपडे आनी कपड्यान तोंड धांपप. झुडपांचेर डीडीडी मारची. घरा आयल्या उपरांत गरम उदकान न्हावप. ल्हान भुरगीं आनी जाणट्यांक रानांत वचपाक दिवचे न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.